नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे होकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो गोंयांत फुडल्या 2 दिसांत जातले मंत्रिमंडळ फेरबदल मंत्री अलेक्स सिकेरा सयत सभापती रमेश तवडकरूय दिवपाचे आसात राजीनामो आमदार दिगंबराक भौशीक बांदकाम खात्याची जापसालदारकी मेळपाची आसा शक्यताय मडगांव पोरणे ऑस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गटांमदी रोड रेज 2 जाण जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल फुडलो तपास सुरू गोमंतक टीव्हीन बोरये पुलाची स्थिती उक्ताडार हाडल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक आयजाक पुलाच्या दुरुस्ती कामाक केली सुरवात गोवावाडा निरंकालच्या सुमती वेळी पिकास समाजसमोरपी शिवप्रसाद शिरोडकर आणि मसतीचो हात दिवपाचे दिला आश्वासन गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडल्या उपरांत शिवप्रसादान घेतली घराची दखल सेगीत पडपी पावसाक लागून लोकांची जीण जाली विस्कळीत दाणो सांग्यावयल्या मार्सियाना बरेटोईच्या घरांची कोसळी वणत 80,000चे जाले लुकसाण सुदैवान टोळी जिवीत हानी आणि मुळगांव पंचायतीचेर खेळा मैदाना वयल्यान केल्ले आरोप न्हयकारले खेळा मैदानाच्या बांदकामात कसलोच ना घोटाळो सरपंच मानसी कौटणकाराचे स्पश्टीकरण आता खबरो विस्तारान फुडल्या 2 दिसां भितर गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदल जातल्याची खात्री आतां जाल्ली आसा मंत्री अलेक्स सिकेरा हांणी आयज बुधवाराक सांजे 4 मेरेन आपल्या पदाचो राजीनामो दिवपाचे आसा तशेंच सभापती रमेश तवडकर लेगीत आपल्या पदाचो राजीनामो दितले अशी खात्रीशील म्हायती आमकां मेळ्ळ्या मजगतीं देखून आतां दिगंबर कामत हांकां भौशीक बांदकाम खात्याची जापसालदारकी मेळपाची व्हड शक्यताय उपसरसल्या पळयात पुराय बातमी म्हणजे सगळ्या जाती सकाळी मुख्यमंत्र्यांकडे बोलवली जाते आज आज कारण सरकारली आपण आज दोन फाल्यां जावपाक शकतले फाटले वर्सभर अडखळून उरिल्लो गोंय मंत्रिमंडळाचो विस्तार फुडले 2 दिसांनी जातलो अशी सामकी खात्रीलायक म्हायती आमकां आसा खरेपणी फाटले 1 वर्स गोंयच्या माध्यमांनी इतल्यो आरत्यो पारत्यो बातमी दिल्यात की त्यो बातमी घेवप काय ना अशें तरेचो प्रश्न आमकां पडिल्लो पूण आज आमकां स्वता अलेक्स सिकेर जे पर्यावरण मंत्री आहात ताणें गवाय दिल्या की आपूण आज सांजचो 4 मेरेन आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिता त्याच भशेन गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हे आज राजभवनार वचून आपल्या पदाचो राजिनामो दितले ह्या पार्श्वभुमीचेर फुडल्या 2 दिसांन नवे मंत्री एड जावपाचे आसात तातूंत भितर दिगंबर कामत हांकां भौशीक बांदकाम खातें मेळपाची शक्यताय आसा आनीक गोंय विधानसभेचे सद्याचे सभापती रमेश तवडकर हांकां एक म्हत्वाचें खातें मेळटलें आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्वता हांच्या घरान आमच्या अलेक्स सिकेर हांच्या घरान कांय कार्यक्रम आशिल्ले ते स्वताय दुयेंत आसात फाटले वर्सभर तांचेर दिल्लीन भितर एक शस्त्रक्रियाय जाल्या ह्या फाटभुंयेचेर तांकां केन्ना काडटले ह्या विशीं लोकांच्या मनान एक उत्सुकताय आशिल्ली आनी स्वता अलेक्स सिकेरा हांणी मुख्यमंत्र्यांक विनंती केल्ली की आपल्या घरांतली कार्यावळ 16 तारखेक जातली ताजे नंतर आपूण स्वताच येवन राजिनामो दिता म्हणून त्या प्रमाण आज ते वचून राजिनामो दितले मुख्यमंत्री आज GSTचे बसके खातीर दिल्लीक आसात आनी ते एक तर आज राती उसरां किंवा फाल्यां सकाळीं ते गोंयांत पावतात ह्या मजगती दिगंबर कामत आनी गोंयचे एक उद्योगपती हे प्रधानमंत्र्याची भेट घेवंक दिल्ली गेल्ले आसात आज सकाळीं तांची प्रधानमंत्र्या कडेन भेट जातली अशे तरेची एक म्हायती आमकां मेळटा ती एका खाजगी उपक्रमा खातीर आसा पर्तगाळी मठाचो एक मोठो कार्यक्रम जावपाचो आसा त्या कार्यक्रमाक प्रधानमंत्र्याक आमंत्रण दिवंक हे दोगूय गेल्यात ते मंत्रिमंडळा विशीं कदाचित चर्चा करपाची शक्यताय आसा ह्या फाटभुंयेचेर दिगंबर कामत हांकां PWD खातें मेळटलें काय कितें अशी चर्चा सुरू जाल्या भाजपातले लोक म्हणटात की अलेक्स सिकेरा हांचे कडेन जी पळय कितें कायदो आनी पर्यावरणीय खातीं आसात ती दिगंबर कामतीक मेळटली पण दुसऱ्या अर्दान दिगंबर कामतीचे समर्थक सांगतात की तांकां PWD हें खातें मेळपाची शक्यताय आसा तशी मुख्यमंत्र्यां कडेन तांची चर्चाय जाल्ली आसा ह्या पूर्वीच PWDंतल्यान उदका खातें हें पेल्यान काडलां सो उदका खातें हें स्वता मुख्यमंत्री आपल्या कडेन दवरतले आनी उरिल्लें जें पळय PWD खातें आहा तें दिगंबराक दितले अशी शक्यताय आसा
ही सगळी जी पळय कितें घडामोड आहा ती फुडल्या 2 दिसांनी जातली. इतल्या खातीर कारण शेनवारा परत उमास आसा आनी दिगंबर हो देवभक्त आशिल्ल्यान तो उमाशे दिसा शपथविधी घेवपाची शक्यताय ना. ताका लागून फुडल्या 2 दिसान हो शपथविधी जातलो म्हणून स्वता सभापती आजच राजिनामा दितले आनी आलेक्सी आजच राजिनामा दिवन मंत्रिमंडळ विस्तारा खातीर जी कितें वाट तयार करून दिवपा जाय ती वाट दितले. हे इतले मजगती गांवकार हे जे ST कम्युनिटीचे आनी एक फुडले जे लिडर आसात ते रमेश तेवडकर हे देवतगीर गणेश गांवकार हांचो सभापती म्हणून शपथविधी जातलो. दिश्टी पडटाल्यो देखून गोमंतक टीव्हीन ही बातमी उक्ताडार हाडल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयली. सध्या भौशीक बांदकाम खात्यान पुलाची दुरुस्ती करपाचें काम हातांत घेतलां. ह्या कामाक लागून पुलाच्या दोनूय वटेन येरादारीची कोयणी निर्माण जाली. ताका लागून कामार वचपी लोकांक कळाव जाल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली. तशेंच ह्या पुलाक समांतर नवो पूल बांदपाची मागणी गाडयो चलोवपी चालक करपाक लागले. बरे पुलान जे रस्त्यार खड्डे पडलेले आनी ताका रोड दिसपा लागलेले ताका लागून सद्या दोनूय वटेनी ट्रान्सपोर्ट हेवी जाम जाल्लो आसा. फोंडा ट्रॅफिक पुलीस हांगा हजर जाल्ले आसा. तशेंच आज सकाळीं PWDचे कामगार हांगा रस्त्याचें रिपेरींग काम करपाक येयल्ले आसा. सो आयज नाल्यार फाल्यां 2 दीस भितर हें रिपेरींग काम जावपाची शक्यता आसा. गेले कांय दिसां पासून हे खड्डे आशिल्ले कारणान हांगा लोकांक खूब प्रॉब्लेम जातालो. तशेंच लोक लेट पावतात, कामां वचपाचे लेट पावताले. सो PWDन हेचेर दखल घेवची आनी रोखडोच एक दुसरो समांतर पूल बांदपाचोय मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. बोरयेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील च्यारी. गवळवाडा निरंकालच्या सुमती वेळी फिका समाज सुवाळपी शिवप्रसाद शिरोडकर आणि मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसा. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्या उपरांत शिरोडेचे समाज सुवाळपी शिवप्रसाद शिरोडकर हांणी दखल घेतली. गवळवाडा निरंकाल रावपी सुमती वेळीप ह्या जाणट्या बायलेक कोणाचोच आदार ना. ती आपल्या घरांत एकटी एकसुरी रावता. सरकारा वतीन मेळपी 2000 रुपयांच्या आदाराचेर ती आपली जीण जगता. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसात. तशेंच तिच्या घराक गळटी लागल्या. कोणाचोच आदार नाशिल्ल्यान सुमतीक घराची दुरुस्ती करप शक्य ना. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. हाची दखल घेत शिरोडेचे समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर आणि सुमतीच्या घरा वचून तिका मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. सो हांव हें आई तुजें हें काम घराचें करता आनी तूं कांयच टेन्शन घेवपाचें कांय गरज ना. कळ्ळें मगे, देव आसा, देवूच धाडटा आमकां करपाक हें आनी आमी करतले. तूं सुसेगाद राव. तें पयलें हांवें घर तुजें खूब त्रास जाल्या तुका आनी हे रिपेरींग करून दितले तुमी. हय हें फूल रिपेरींग करून उदकाचें कितें आसा पळय पडटा तें सगळें पॅक सगळें क्लियर जातलो. एक्चुली हें म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं न्यूज घेतिल्ली गोमंतका. ही म्हाका काल एक लोकल न्यूज पेपरार फॉरवर्ड जाली की हांगा अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून. सो सांगपाचें म्हणल्यार हांव शॉक जालो की कोणें कांय हेल्प करूं ना. म्हणल्यार कोणें करपा जाय आशिल्लें त्या लोकांनी करूं ना. सो आमी करया तें आतां आनी क्लियर तिका ती उदकान रावपा ना हाजे फुडें. तिकाय रायट आहा बरें जगपाचें. बेतोडा पंचायत एरियेच्या गवळवाडा हांगा रावपी एका जाणटे सुमती वेळीप हिच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले आनी हेची बातमी कांय दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन दाखयल्ली. ह्या बातमेची दखल शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी घेतलेली आसा आनी तेणी ह्या घराचे मंगळार इन्स्पेक्शन करून फूल छप्पर रिपेर करून दिवपाचें तिका आश्वासन दिल्लें आसा. शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी जून म्हयन्याक वाजे शिरोडा हांगसरल्या समीक्षा नायक हिच्याय घराचें रिपेरींग करून तिका एक मोठो आदार दिल्लो आनी सुमती वेळीप हिकाय बीन आपूण बरो आदार घर रिपेर करून तिका आदार दिवपाचो तेचो मनोदय व्यक्त केल्लो आसा. ताका लागून स्थानीक लोकांनी खरेंच शिवप्रसाद शिरोडकर हेचे आभार व्यक्त केले वयता. तशेंच शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी गरीब तशेंच कोणूच दखल घेतलेली नाशिल्ल्या लोकांक मदत करपाक आपूण सतत उपलब्ध आसतलो अशें आश्वासन स्थानीक लोकांक दिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.
फाटल्या 4 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दाणो सांग्यावेल्या मार्सियाना बरेटोईच्या घराची वणत कोसळ्ळी. सुमारे 80,000चे लुकसाण जालां. घरात कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. काल इकरांक सुमार अकस्मात ओणवतच कोसळून सकला पडली. दोन्ही बेडरूम गेले. दोन्ही बेडरूमात फ्रीज आसली, गॉड्रेज आसली, आलमारी आसले, सगळे तेंचेर पडले. सगळे चिरे ईट सगळे आख्खी ओणव तेंचेर पडले आनी सगळे चिऱ्या जावन आतां ती वणत आसली ती कसली मातयेची कितें वत चिऱ्यांची वत इटांची. हें कित्याक लागून पडली म्हणटा तुमी? 3 दीस रेगुलर पावस पडलो आनी सगळे फूक मारून पडले ते. पूण ही वणत पडली आनी कोणाक कितें जालां बी तुमगे हेका? आमी कोण नासले. ओके. आमकां नेबरान फोन मात्रच आमी येयली पळोवपाक आनी सगळे उदीक भितर पडटा तें पळोवन मागीर कार्पेट हाडून गायली. आतां तुमकां कितलेशें लुकसाण जावचें दिसता? जातलें 80,000 पूण. आतां तितून पोना कितें कितें आसा म्हण तुवें? जायते सामान आहलोलें. सगळे सामानाचे सगळे पडले ती पडोन. आतां आरमारी आसलेली आलमारी मदराचे 2 आलमारी आसल्यो, 2 गॉड्रेज आसल्यो, फ्रीज आसलोली आनी जायते सामान आसलें बेडरूमान. हरशीं घरांत कोण रावनात? कोण ना आमी आहली फिटिनागोस येयल्ली आमी. हरशीं तुमी खंय रावता? हांव सांतिस्तेव रावता. ओके. पूण हें घर खाली आसा? हय खाली म्हणजे माय रावताली. माय एकटी पडटा म्हणून हांव माय आमगेर घेवन गेलें. ती 78 इयर्स. ओके. ती एकटी पडटा म्हणून हांव आमगेर घेवन गेलें ती. आतां ही फायर स्टेशन टीम केन्ना येयल्यो? राती येयल्ले. राती येयली तेन्नाच्यान आतां परत येवन ते परत येवन सगळे साफ करता. मुळगांवच्या खेळा मैदाना वेल्यान चल्ले आरोप दिकाबूल करपी आसा. खेळा मैदानाच्या बांदकामाक अजिबात आर्थीक घोटाळो जावंक ना अशें स्पश्टीकरण मुळगांव पंचायतीची सरपंच मानसी कवठणकारान दिलें. खेळा मैदानाचें शिल्लक काम दिनदयाळ येवजणे खाला पुराय करतले अशें सरपंचान ह्या वेळार सांगलें. खेळा मैदानाच्या विशया वयल्यान फाटल्या 27 जुलयाक जाल्ले मुळगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो. खेळा मैदानाच्या बांदकामाक आर्थीक घोटाळो जाला असो आरोप ग्रामसभेत जाल्लो. पंचायत मंडळाच्या राजिनाम्याची मागणी लेगीत ग्रामस्थांनी लावन धरिल्ली. हे फाटभुंयेर मुळगांव पंचायतीन पत्रकार परिशद घेवन आरोप न्हयकारले. सरपंच मानसी कवठणकर आनी हेर 3 पंचवांगडी हजर आशिल्ले. आमचे सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार दिसता ग्रावंडाच्या बाबतींत लोकांनी आमकां खुबशे प्रश्न केले. कंप्लिशन ऑर्डरीचेर तुजी सायन कशी गेली? कंप्लिशन ऑर्डरीचेर सायन आमी केन्ना मारता जेन्ना हायर ऑथॉरिटी कडसून आमकां अप्रुवल येता की तुमी तांकां तेजी बील पास करून दिवचे ह्या कामाचे, तेन्ना आमकां कंप्लिशन ऑर्डरीचेर सायन मारची पडटा. सेकेंडली तेंच्यांनी आनी एक पॉयंट नोट केलो की वयर जी डेट आसा ती कॅन्सील अशी मार्क करून सकयल डेट घातल्या. तांकां दिसलें आसतलें की ती डेट आमी मुद्दम घातल्या अशी, पण ती मुद्दम डेट घालूंक ना. आमच्या ऑफिशियल पेपरांचेर बायटींग आमकां लावंक मेळना. तर तेजी प्रिंटींग मिस्टेक जाल्ल्या कारणान तेणी ती डेट अशी अंडरलायन करून सकयल डेट घातली. ते एक जालें. सो ताका लागून आमचें अशें म्हणणें आहा की आमी पंचायत बॉडीन कसलोच फ्रॉड ग्रावंडाचे बाबतींत करूंक ना. आमी एक पयसो भितरलो कमिशन म्हणून हे करूंक ना. आमी आमकां फक्त आमचें इंटेन्शन फक्त इतलेंच आहा की तो ग्रावंड बेगिनाच्या बेगिना कसोय करून जावचो आनी तो आमच्या प्रयत्न अजून चालू आसा. आमची सद्या DOPन दीनदयाळ हेची फायल चालू आसा. ती फायल आतां आमी बेगिनाच्या बेगिना पास करतली आनी बेगिनाच्या बेगिना हें काम जे कन्सल्टंटान आपल्या प्लॅना अंडर घातलेलें आसा तें आमी कंप्लीट करून घेतली. इतलेंच आमी आमच्या ग्रामस्थांक सांगूंक सोदता. तुम्ही आता तुमचे स्पश्टीकरण दिलें न्हू. कालचे खासची स्पेशल मिटींग जाल्ली. ते मिटिंगेक तुमी रेजिग्नेशन दिता म्हणून मान्य कितें केल्लें? अशें जालें की आमकां ते अशें उलोवंकूच दिनासलें. अशें येवपाक तुमी व्हिडियो पळयला आसतलो की ते अशें एक येवन अशें म्हणजे जायनालें कितें करतले जायनालें कितें अशें करून ते आमकां विचारपाक लागले. आमी त्या टायमार प्रेशरायज जाली भियाली आनी सो आमी त्या हितून तांकां सांगलें की चल जायना जाल्यार आमी दिता. म्हणजे त्या टायमार लोकांक शांत करपाक जाय कित्याक लोकांचे तकलेन दुसरेच विचार भरलेले आसले की खरेंच दिसता आमी फ्रॉड केला की काम करता म्हणून. आणि मागीर जेन्ना आमची 3 शेअराची एक फायल एप्रूव जावन येयली दीनदयाळ अंडर, तेन्ना आमी कितें केलें दीनदयाळ अंडर आनी ते पंचायत फंडा हितून दोनी हितून ती फायल रिपीट जातली म्हणून एक आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें आनी ती रेजोल्युशन कॉपी आसा आमच्या कडेन की आमी तें डिलीट करून त्या 3 शेअरान काम घेतलें म्हणून. खंयचे जे टॉयलेट आनी रिटेनिंग वॉल आनी 3 मिटर जे आमी वायरींग नेट आशिल्लें कॅन्सल करपाक ते हितून घेवपाक तें रेजोल्युशन सुद्दां आमच्या कडेन ऑफिशियल आसा आनी तें ऑफिशियल रेजोल्युशन आमचें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.
साळगाव वाठारात बेकायदेशीरपणान साठोवन दवरिल्ल्या एलपीजी गॅस युनिटाचेर नागरी पुरवण वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि पुलिसांनी धाड घाली. 42 सीलबंद 32 बनावट व्यावसायिक सिलिंडर, एक घरगुती तसेच कितलेशेच खाली सिलिंडर मिळून खात्यावरटेकचे 64 सिलिंडर जप्त केले. या प्रकरणात पोलिसांनी 5 जणांक ताब्यात घेतले अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नाईक हांणी दिली. साळगाव वाठारात बेकायदेशीरपणान साठोवन दवरिल्ल्या एलपीजी गॅस सिलिंडर युनिटाचेर नागरी पुरवण वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि पोलिसांनी धाड घातली. 42 सीलबंद 32 बनावट व्यावसायिक सिलिंडर, एक घरगुती तसेच कितलेशेच खाली सिलिंडर मिळून वट्ट 164 सिलिंडर जप्त केले. या प्रकरणात राधेश्याम राजस्थान, विकास स्वरूप राम, रमेश कुमार, प्रदीप कुमार आणि राम स्वरूप या 5 जणांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. तसेच लोकांनी गॅस सिलिंडर घेतना वजन करून घेवचो अशें आवाहन नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री रवी नाईक हांणी केले. काल संध्याकाळी आणि बिटवीन सालेगाव आनीक हे आमचे पर्रा हेचे मदीं जे काही लोक जे आसात जे आमकां धरल्यात ते लोक सिलिंडर जे आसात ते सिलिंडराचे एकाचे 2 करताले. म्हणजे हे करप तुजी गॅस काडप आनी दुसरें हें करताले, दुसरें करताले. आनी अशें करून तेंचे कडेन जवळ जवळ आमचे म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज आमी हें धरल्या ते काल 7:35 हें जाल्लें इलिगल हें आसा पळय स्टोरेज ते सिलिंडर ते सालेगांव विलेजीक ते जवळ पार्ल सालेगांव पडटा. आनी ते हे जी कंडक्ट केलेली इलिगल मेट्रोचे डिपार्टमेंटान आनी आमचे सिवील सप्लाय आनी हे जे सिवील सप्लायचे आमचे गेले थंय दिपा पळारी असिस्टंट डायरेक्टर सिवील सप्लाय, मागीर राजीव सावंत इंस्पेक्टर सिवील सप्लाय, श्री सर्वेश तुयेकर आनी वासदेव शिरोडकर आनी विश्वनाथ हळदणकर आनीक रोहित तळणकर सब इंस्पेक्टर ऑफ सिवील सप्लाय हे थंय वचून तेणी तांकां कळटली म्हायती मेळ्ळी की अशें हें चल्लां. ते थंय वचून तेणी रेड मारले नंतर ते जवळ जवळ 100 आनी कितें तरी जे सिलिंडर मेळ्ळे ते 164 सिलिंडर आनी ते सिलिंडर काही हें आशिल्ले 164 सिलिंडर आशिल्ले. आनी हे सिलिंडर ते अर्द अर्दे करताले, एकाचे अर्द दुसरें घालताले आनी अर्द अर्द सिलिंडर करपाक लोकांक ते दिवप. म्हणजे हे मेसा लोकांची फसिलिटी फटोवपाची लोकांची पळय चल्लां ते गोंयभर चालूच आसा. आनी ते चालू आशिल्ले तेन्ना आमी तांकां आतां सगळे कडेन बंद हें करपाक आमी मडगांव रेड मागीर हांगा सांकवाळे आनी ही तिसरी आमी सालिगांव म्हणल्यार अशें करून हे लोकांक नाडटाले. म्हणजे लोक डिमांड गरीब लोक आतां चवथी आतां आमकां एक सिलिंडर घेतलो जाल्यार अर्द सिलिंडर मेळपाचो आनी नवऱ्यो करता करता मागीर त्या हेजेर उरल्यो मागीर त्यो कित्याचेर टायमिंगच. म्हणून अशे वेळार जे हे आमकां लोकांची अंदाज नासता ती जाणा एक सिलिंडर घेतल्या नंतर 1 म्हयनो येता पूण तोच तर बेगीन सोंपपाक लागलो. लोकांक कळना. आतां लोकांनी हेचेर लक्ष दवरचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ड्युटी सोंपोवन घरा येतना 7 अनवळख्यांनी रस्तो आडोवन वास्को पुलिसांचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत पुलीस कर्मचारी जखमी जालो. हे प्रकरणात वास्को पुलिशेन सध्या 2 जाणांक अटक केल्या जाल्यार हेर 5 जाण फरार आसात. फरार आशिल्ल्यांचो सोद सुरू आसा अशी माहिती मुरगांवचो उपअधीक्षक गुरुदास कदम हांणी दिली. हालींच बेतलात पुलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो करपाची घडणूक ताजी आसतनाच आता वास्कोच्या पुलीस कर्मचाऱ्याचेर अनवळख्यांनी हल्लो केलो. ड्युटी सोंपोवन संबंधीत पुलीस कर्मचारी वतालो तेन्ना वाटेक रस्त्यार आडोवन ताचेर 7 जाणांनी हल्लो केलो. हातूंत तो कर्मचारी जखमी जालो. पुलिसांनी रोखडीच कारवाय करून हल्लो केल्ल्या 2 जाणांक अटक केली जाल्यार हेर 5 जाण फरार आसात. मजगती वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायली. दोशींचेर कडक कारवाय करची म्हूण मुरगांवच्या उपअधीक्षकाक आनी वास्कोच्या पुलीस निरीक्षकाक आदेश दिल्ल्याचे वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले. सकाळी अर्ली मॉर्निंग 3:30 सुमार आमचो वास्कोचो स्टाफ एक एक्युजा घेवन मेडिकला वतात तेन्ना वाटेचेर थोडे हे आशिल्लो 10 जाण आशिल्ले थंय ग्रुपान आनी ते मातशे ऑब्स्ट्रक्टीव आशिल्ले म्हणून आमच्या पुलिसान तांकां गाडयो सायडीन काडपाक बी सांगले.
सो तातूंत मातशें एरोगंटली तांच्यांनी रिप्लाय केलो आनी मागीर जेन्ना पुलीस देवन तांकां हें करपाक लागले तेन्ना तेणी पुलिसाच्या आंगाचेर हात घातलो आनी ह्या हितून आमच्या जटाब्रत पुलिसाक मार लागलो आसा आनीक तातूंत मागीर तांचेच कोण तरी 2 जाण जॉयन जाले तांकां आनी तातूंतले 2 जाणां अरेस्ट केले. बाय द टायम तांकां रिइन्फोर्समेंट पावता म्हणल्यार ते बाकीचे एक्सिडेंट जाले. सो 2 जाणां आमी ऑलरेडी अरेस्ट केला. इन्व्हेस्टिगेशन चालू. व्हेरी सॅड. म्हणजे काल पळय कितें जालां तें म्हाका दिसता सगळ्यांत दुर्दैवी आसा. पुलीस हे आमचें रक्षण करपा खातीर आसता आनी पुलिसांचेर हल्लो जावप हे कोणूच मान्य करून घेवपाना आनी कोणूच ताका थाराय दिवपाना. हांवें काल म्हज्या कानार पडटलें काल 3 जाली म्हाका सगळ्यांक फोन आयले आनी अशें जेन्ना सांगलें हांवें इमिडिएटली डीवायएसपी आनी पीआयक सांगलां तो मनीस कोणूय आसूं ताका भितर अरेस्ट जावकूच जाय. ताजेर कितें कारवाई करपा जाय ते पुलीस तुमच्या स्टायलीन करूंकूच जाय. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. आतां भितर कोण आशिल्ले कितें आशिल्लें म्हाका कांयच खबर ना पूण हांवें फ्री हँड आतांच न्ही जाल्यार पुलिसाक हांवें पयलीं पासून फ्री हँड दिल्लो आसा की लॉ अँड ऑर्डर वास्को भितर केन्नाच हें जावपा ना म्हणून. आनी ताजेर आमचे खुद्द हांगा मिटिंग्सूय जाल्ल्यो आसा आनी आमी पीआयक आनी डीवायएसपी परत एकदां सांगिल्लें आसा. आनी आजूय हे जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवें सांगलां तो खंयच्या मंत्र्याचो आसूं तो खंयच्या आमदाराचो आसूं तो कोणाचो फावराचो आसूं कोणूय आसूं ही शूड बी बुक. ताजेर एक्शन जावकूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांसयत संवसारभरांतल्या कोंकणी मोग्यां खातीर आतां खोशयेची खबर. लोकसभेचें पुराय कामकाज आतां कोंकणींतल्यान आयकपाक मेळटलें. हे खातीर इविटा डिसोजा, गौरी मावळींकर आनी समीक्षा वेळीप हांची कोंकणी दुभाशी म्हणून लोकसभा सचिवालयात नियुक्ती जाल्या. हे नियुक्तेक लागून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत पयलेच फावट लोकसभेचें कामकाज कोंकणींत भाशांतरीत जावन ते थेट प्रसारीत जातले. माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं. अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी. अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं. माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है. दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर. ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए. इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है. मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाला दर एक समाज आनी दर एका घटकाक न्याय मेळ्ळा. गोंयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाचें कामूय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलां. खरेपणी गोंयच्या एसटी समाजाक काँग्रेसीच्या काळानूच राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय आशिल्लें पूण काँग्रेसीन एसटी समाजाची ही मागणी केन्ना विचारातूच घेतली ना म्हणून मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. आयकात ताचें म्हणणें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे जेन्ना जे प्रधानमंत्री जाले प्रत्येक समाज प्रत्येक घटक वेगळ्या तरेन त्यांची उदरगत करपाक आनी जाय तांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक त्याच बरोबर योग्य ते स्थान देशाच्या लेवलाचेर आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान पयली फावट इतिहासीक गोश्टी जाल्ले आसा. काँग्रेस पार्टी जेन्ना सत्तेर आशिल्ली काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमांतल्यान नॅशनल लेवलाचेर आमी पळयता की एसटी स्टेटस जे जाय आशिल्ले काँग्रेस सरकारान ते करूंक ना आनी तेजे नंतर आमी पळयता की तेंचो प्रयत्न अटेम्प्टेड बिल इन द राज्यसभा क्लियरली रिफ्लेक्टेड ते करून ते पास करूंक शकले ना.
आनी जायते गोश्टी जे तेन्ना करूंक जाय आशिल्ले पयलीं जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार सेंट्रलाक आशिल्लो ते करूंक शकले ना आनी हे सगळे श्रेय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक वयता. आयज तेंचे विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतां जायत्यो स्किम्स आनी जायते गोश्टी एसटी समाजाचो भाव आमच्या मतदारसंघात आमी पळयल्लो आसा. आमचो सगळ्या समाजाचे वेगळे तरेन आमी उदरगत करपाचो आमचो प्रयत्न आमी सदां पळयला. आयज सत्तरीच्या प्रत्येक भागाक आनी उसगांवच्या प्रत्येक भागाक आमी पळयला. हांव सत्तरीचे उलयतां आनी इवन गोंय राज्यांत तुमी पळोवंक गेल्यार आयज एसटी समाजाचे जे कितें मागणी आशिल्ल्यो आयज गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री आनी केंद्रान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी आनी आमच्या गोंयान आमचे अध्यक्ष दामू नायक यांचे नेतृत्व सकयल पक्ष चलता आनी यांच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक फुडें सरल्या. आपण वॉल्टर आशिल्लेचे सांगून एका रिअल इस्टेट व्यावसायिकाक धमकी दिवन 2 कोटींची खंडणी मागपाचो प्रकार फातोर्डा वाठारात घडला. या प्रकरणात संबंधितान फातोर्डा पुलिशेन कागाळ दाखल केले. उपरांत पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो. उपरांत पुलिशेन या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 4 जाणांक अटक केली. तातूंत वॉल्टर फर्नांडीस हो मुखेल दुबावीत असून ताचे कडेन पिस्तूल आनी 4 गुळयो सापडल्यात. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल फातोर्डा पुलिसांक एक बिल्डरान एक्सटॉर्शन आपल्या कडल्यान एक्सटॉर्शन करता म्हणून एक केस फायल केली आनी ताजे नंतर ती फातोर्डा पुलिसांनी केस रजिस्टर केली आनी ह्या प्रकरणात ताणें नांव दिल्लें की एक वॉल्टर म्हणून ताणें आपल्या कडल्यान 2 कोटी रुपयाची मागणी केली. आपल्याक नाल्यार धमकी दीत आपल्याक मारतलो अशी हें केली. 2 कोटी जर दिना जाल्यार तुका आपल्या स्वता त्या बिल्डराक आनी ताची फॅमिलीक सोडपाना अशें म्हणून ताणें धमकी दिली. ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्यो आनी हाजो तपास चालू केलो आनी तातूंत भितर फातोर्डा पुलिसांनी काल उसरा राती 4 जाणांक अटक केली. तातूंत भितर वॉल्टर फर्नांडीस हो मेन एक्यूज आसा. ताजे कडल्यान फातोर्डा पुलिसांक एक गन सापडिल्ली आसा आनी 3 लायव्ह बुलेटी सापडिल्ली आसा. हे ऑटोमॅटीक पिस्टल आसा. त्याच बरोबर रोहीत फळदेसाय काटू हाकाय फातोर्डा पुलिसांनी अटक केल्ली आसा आनी विनोद कुमार तोराट आनी तिरुपती वरपुरी हो एक कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर ह्या दोगांयकूय अरेस्ट केल्ले आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे आनी 14 तारखेक सिटी सेंटर म्हणटे एक कॅफे भितर ह्या बिल्डराक आपयलो आनी ताचे कडेन उलोवप स्टार्ट केलें आनी ताका धमकायलो. ताजे नंतर काल ताका परत आपयलो आनी ताणें मागीर भिवन जे 2 कोटी आपले कडेन अरेंज जायना म्हणून फातोर्डा पुलिसांनी कंप्लेन केली आनी हे 4 जाणांक अटक केल्ली आसा. सद्याक तांकां लॉकअपाक दवरिल्ले आसात आनीक ताजे नंतर आतां तांकां रिमांडाक व्हरतले. एक हे मुखार येता की फाटीं कांय दीस पयलीं एक गँग वॉर जाल्लें म्हणजे 2 जाणांचेर कांय ग्रुपान असॉल्ट केल्लो. तातूंत भितर गन फायरी जाल्लें आनी तातूंत भितर वॉल्टर गँगाचें नांव येतालें. वॉल्टर गँगाक काबू करपाक लागून दुसरे गँगान हें केल्लें आनी त्याच फाटभुंयेचेर आतां वॉल्टर गँगाच्या मनशाकूय अरेस्ट केल्ले आसा. सो हें सगळें जर लिंक ह्या बिल्डरा कडेन ना काय हो एक प्रश्न येता. हे बिल्डरा कडेन एक्सटॉर्शनाक लागून बिल्डरान ताका दिल्ले होय प्रश्न मुखार येता. आतां पुलीस हाजो तपास करतात. फुडली जी अपडेट आसा आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. म्हणटकीर ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव संघ वयतां. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आनी हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अदीक म्हायती खातीर संपर्क सादात 9820 28 3877 आनी 9326 28 3877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात.